आमचो अरेंजमेंट असो स्पेशल असो आमी कांय करिना, कारण आमचो वर्सुकी उत्सव जो आसा कालो आसा अनंताचो त्याच्या दुसरे दीस नवखा विहार म्हणजे सांगोड हो उत्सव आमी आमचो समाज मनयता आनी त्या निमतान देवाक सांगडान घालून आमी तळयेन भोंवडायता। अंदू वर्सा नवें आसन आमी आयज हाडलेलें आसा। लोकांचो बरो तेको उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो। वाजयत गाजयत ढोल ताशाच्या पथकान आमी मिरवणुकीक हें आसन आमचें हाडलेलें आसा आनी तेजें उदेंपण जें आसा तें सांगडा दीस सकाळचें आमी करतले, म्हणजे काल्याच्या दुसरे दीस सांगोड उत्सव जाता तेज्या सकाळचें आमची सत्यनारायणाची वर्सुकी पुजा आसता आनी तेज्याच वांगडा आमी हेजेंय उदेंपण करतले आनी सांजचो उत्सव जातलो आमचो। म्हणजे दीसभर उत्सव आसतात पूण देवाक आमी तळयेन त्या आसनान घालतले आनी तळयेन भोंवडयतले आनी तेज्या उपरांत मागीर आमचें वर्सुकी जें नाटकाची परंपरा आसा ती नाटक आमचें जातलें। अशे तरेन आमी हो उत्सव मनयता आनी मनयतले अंदू वर्सा। 40 वर्सांचें जुनें आसन आमी अंदू दुरुस्ती करचें पडलां, आमी तें बदललें आनी नवें आसन जालें। लोकांनी उत्स्फूर्त असो येवकार दिल्लो आसा आनी सांगडाक तळयेन भोंवता तें पळोवन अशें तेंची एक उमळशीक आसता। ती उमळशीकेक लागून ते हांगासर देवाचो आशिर्वाद घेवपाक लागून हांगासर येतात। वर्सुकी काल्याक ते हजेरी लायता। अंदू शेनवार आशिल्ल्या कारणान म्हणजे सांगड्या दिसा शेनवार आशिल्ल्या कारणान गर्दी जातली। आमी भाविकांची बरे तरेन वेवस्था करतले आनी आमचें आयोजनान आमी आमचे सगळे भाव जे आसा त्या आयोजनान बरे तेंको दितात। बरें तेंच्यांनीच आयोजन करून हें यशस्वी केल्लें आसा आनी त्या निमतान हांव सगळ्यांक काल्याक 15 तारखेक डिसेंबराचो जातलो, 16 तारखेक सांगोड जातलो, ह्या काल्याक आनी सांगडाक आनी बाकीच्याय रातीक हांव तुमकां आपोवणें दितां। वेगळे तरेचो प्रोग्राम म्हणजे जे त्या काल्याच्या दुसरे दिसा जे जातले ताका आमचो दुसरे दिसा नाटक आनी तो वर्स पद्दती प्रमाणे तो कार्यक्रम जातालो त्या प्रमाणेच जातलो। आनी आतां जे नवें आसन आसा तेज्या खातीर लोकांनी हांगासर उपस्थिती बऱ्यापैकी लावची। त्या दिसा शेनवार आशिल्ल्या कारणान आनी लोकांनी तेजो आस्वाद घेवचो आनी देवळाचें आमच्या रिनोवेशन जाल्लें आसा त्या देवळाक त्या निमतान सगळ्यांनी देवळाकडेन येवचें आनी अवश्य आमच्या आसनाचें पळोवपाचें लाभ घेवचो।